मांडवीचो तिसरो पूल जावंक आनीक 14-15 म्हयने लागतले म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयला। दारगळे L&T कंपनी मांडवीच्या तिसऱ्या पुलाचें रुफिंग तयार करता। मुख्यमंत्री पार्सेकारान रुफिंग तयार करपाच्या कामाची बिरेस्तारा पळोवणी केली। कांय लोक NGTीत गेल्ल्यान तांचो फटको खंय पुलाच्या कामाक बसलो, ताका लागून मातसो उशीर जाला। मांडवी पुलाचे तिसरे पुलाचे काम चालू आसा। थंयसर पायल्स उबरप जाले। सादारण पर्वरी सायडीचें काम खांब्याचें जालां, त्या बाजूचें काम सुरू जालां नव्यान। आनी हांगा वयलें जें कास्टिंग आसा तेजें स्ट्रक्चर्साचें काम हांगा धारगळी सुरू आसा। ताणें नव्यान केलां, ताणें एक स्पॅन तयार जालो हें म्हाका कळ्ळेलें, त्यामुळे पळोवपाक आयलां कशा प्रकारे काम चल्लां तें। काम बरें सिस्टमॅटीक चल्लां, समाधान दिसली। सादारणपणे मे म्हयन्यांत आसात, फुडल्या 1-2 म्हयन्यान हे स्ट्रक्चर्स ट्रान्सफर जावपाक लागतले आनी दर आठवड्याक ट्रान्सफर काम चालू आसतलें। ट्रान्सफर जाता जाता तशें मांडप चालू जातलें। वर्षभरा भितर पूल एक अजून सादारणपणे म्हज्या अंदाजान 13-14 म्हयने पूर्ण जावपाक जातले। 13-14 म्हयने लागतले, 14-15 म्हयन्यापर्यंत वचूं शकता। स्पीड बरी आसा, बऱ्यापैकी स्पीड आसा। थोडे NGTीत अडकल्यामुळे पुलाचें काम काही काळ रेंगाळ्ळें, नाजाल्यार ते निश्चित लार्सन अँड ट्युब्रो इज नोन फॉर प्रॉम्प्ट वर्क आणि टायमली वर्क, क्वॉलिटी वर्क। NGTीत घुसपाल्यामुळेच तांकां थोडो उशीर जाता, पूण आतां सगळें क्लियर कोर्टान केल्यामुळे आतां तिसरो पूल सुरू करपाक आतां कांय हरकत ना। पंचभाट मायणा कुडतरीत कारगिल कॉलनीत घाण उदक व्हांवता। उदक साठिल्ल्यान जळारांनी त्या वाठारांत धुमाकूळ घाला। कितलो तेंपूच जालो लोकांक त्रास जाता। दुयेंस जायत म्हूण लोक भियेतात, पूण कोणूच खंय लक्ष घालिना। लोक मायणा कुडतरी पंचायत आनी थंयच्या PHCच्या नांवान बोळा मारतात। हे आतां पंचभाट मायना कुडतरी पडटा, हांगा हेका म्हणटा कारगिल म्हणटा। आतां हांगा आमी हांगा आतां 10-12 वर्सां जाली ह्या उदका लागून इतले त्रास काडटा आनी चडशे कितें जालां कंप्लेन सुद्दां दिवन कोण एक्शन घेना। आतांच आमचे 3 म्हयने फाटीं आमी इन्स्पेक्शन केल्लें, जॉयंट इन्स्पेक्शन पंचायती वांगडा आनी हेल्थूय आयला आनी पंचायतूय आयिल्ली इन्स्पेक्शन करपाक। सो म्हाका हेल्थ ऑफिसर कितें सांगता, आपूण म्हणलें आतां इन्स्पेक्शन केलां, आतां आमचे कडेन कांय ना, आतां आमी सगळे कितें डिटेल्स आहा ते पंचायती दिल्या म्हणटा। आतां हेज्या फुडें कितें एक्शन घेता जाल्यार तूं कितें जाल्यार तुगे लेटर जे दिल्या ते तूं वचून थंय फॉलो अप कर म्हणटा तो पंचायतीन, आपल्याक कांय लागना म्हणटा तो। आतां हेल्थ समज हे भशेन घेना जाल्यार मागीर लोक करतले कितें। आतां पयल्या फाटीं आतां नेसायत तर डेंगू मलेरिया जालो म्हूण थंय बोवाड चाललेलो, तेंच्यांनी स्क्रॅप यार्ड मोडले। आमकां हे रस्त्यान येवपाक वचपाक खूब प्रॉब्लेम जाता। सगळेच पावटी हिंग चिकला उदक बरे भशेन कापड न्हेसून मिसा वचोंक जायना आनी आमकां भिरांत दिसता हे चिकला लागून हे बरें मोठ्यान दुयेंस जाल्यार आमी कितें करपाचें। हांव आहा जाणटेलें मनीस, जशीं ल्हान भुरगीं जाणट्या मनशांचे आत चड तेंप झगडों जायना दुयेंसा कडेन, ती फ्लॅट जातली। ह्या उदक जेवण येवपाक लागल्यार तेंप जालो, ते म्हणजे आतां एटलिस्ट 20 इयर्स जातलीं आनी इतल्या मदें आमी जायती कॉरेस्पॉन्डन्स केली पंचायताक, हेल्थाक, मागीर कलेक्टराक, मामलादाराक। अजून पासून कांय रिप्लाय ना बरेंसो आनी कांय डेव्हलपमेंट जालें ना। हिंग मॉस्किटो जाले जायते, हाल्यां ती एक व्हायरस उठोल तो जायतो कुडतरी आके फ्लॅट जातले। हे आमी आतां रावताय ते 5 बाट मायणा नियर जोमित्रा ओपन थिएटर आनी रातचे न्हिदो जायना, दार बंद करून आसना, उदक दवरलें जाल्यार किमसार राश जाता आनी कांय बरें ना। गव्हर्मेंटाचें एक्शन घेवपाचें, पंचायत आजून पासून कांय चिंतना। घेवया एक विराम।